पांडुरंग, तिसरो जो इंटरेस्टिंग मुद्दो आहा, आमी सामकी पुलिसाचेर पावल्यात म्हणटकीर हांव आतां गँग्सांचेर वता. हांगा आतां लॉरेन्स बिश्नोय गँगाचे लोक बी आमी धरपा लागले. ताजे फाटले विका भितर एक गँग वॉर जालें. मागीर कोण तरी कोणाक सुरी तोपली. सो हे फाटली 15-20 दिसांतली ह्यो गजाली 3-4 सारक्यो. हें कितें आतां पळय, एक वटेच्यान तुगे कोर्ट म्हणटा तुमी इन्व्हेस्टिगेशन सारकें करना म्हण. दुसरे वटेच्यान ते गँग्स येतात, गोंयांत रावतात आनी गोंयांत आतां ऑपरेटूय करपा लागलीं. आता गोंय हे सगळ्या खातीरच एक ओपन हें जाल्लें आसा का प्लेस. कित्या खातीर जाणा तूं कॅसिनोन सुद्दां आजकाल जे लोक येतात न्ही, तेलंगणा पासून हरियाणा मेरेन सगळे तरेचे लोक कॅसिनोन येतात. कोण कोणाचो काय प्रोफायल चॅक करीत बसना. पूण हे सगळे लोक गोंयांत येतात आनी गोंयांत रावतात, गोंयांत वतात. हेज्या पयलीं नॅक्सलायट पासून गोंयांत धरलेले आसा. रिकॉर्ड आसा गोंयांतलो. टॅररिस्ट रावून गेला. फाटल्या डिबेटीन आमी डिस्कशनान उलयल्ले आसा आमी. सो म्हाका दिसता गोंय हे सेफ पूण येवन सगळे जाण रावता आसतले हांगा. आनी बिश्नोय गँग जी आसा ती आमी म्हाका दिसता ती मोठी गँग तेणी जाल्ली आहा तेजी. ते मुंबय सुद्दां तेजें हें चल्लां जाल्यार तेजेंच नांव येता. खंय आजकाल कितें जालें जाल्यार ताजें नांव पयलें येता. म्हाका दिसता गुजरातान जे लिकर सुद्दां धरताले फाटल्या दिसांनी, तेतून सुद्दां बिश्नोय गँगाचेंच नांव येवपा लागलें. सो सगळे कडेन ते लोक आसा. म्हाका दिसता की गोंय हे सगळ्यांक सेफ दिसपाक लागला आनी ते म्हाका दिसता पुलिसांनी ही गजाल सिरियस घेवपाक जाय की असल्या क्रिमिनल लोकां खातीर, असल्या लोकां खातीर गोंय सेफ दिसपाक जाय. येस क्रिमिनल्सांक सामकें. ते गोंयकारांक गोंय सेफ दिसपाक जाय. गोंयकाराक सेफ दिसपाक जाय. क्रिमिनल्सांक जर सेफ दिसपाक लागले लोक कशें जातलें. आनी आमी कोणा खातीर ते गोंय सेफ करूं ना ही हलगर्जीपणा. आमच्या लेवलाचेर जाता, आमच्या ऑथॉरिटींच्या लेवलाचेर जाता. आमी गोंयान खुबशे लोक भायले येवन रावता. पॉप्युलेशना पेक्षा चड लोक गोंयान येवन वयता. आमचे गोंयचे जे पॉप्युलेशन हांगासरले रेजिडेंट आसा ते पेक्षा कितलेशेच मायज पॉप्युलेशन फ्लोटींग म्हणजे येवन वयता. आमी आतां मदीं कायदे हें केले, एमेंडमेंट्स हाडले हें करपाक, चॅक करपाक रावता ते रेंटाक बी रावता ते. तरी आसतना त्यो गजाली जाग्यार बसना. मदीं सिंदूर जाल्या उपरांत जेन्ना परत एकदां हें केलें तेन्ना कळ्ळें की फाटले फावट इतलें करून कांय फायदो नासलो, आनी कितें कितें सांपडलें. सो कायदे सुद्दां टायट केले. पुलिसांक पावर्स दिले पुलिसांक. तूं बाबा डायरेक्ट वचून चॅक करूं शकता, तुजे कडेन ह्यो गजाली आसा, तुका हे पावर्स आसा. तरी त्यो गजाली आतां करपाचें कितें हेजे फुडें. करेक्ट, एब्सोल्युटली. हें कितें आतां म्हाका हू शूड फील सेफ इन गोवा? सिंपल क्वेश्चन. See, safe in Goa means enforcement मातसो एक I'll just elaborate on what Lokik has said. अशें आसता this drive which you're talking about, suddenly सगळे गँग चडावड जाल्या म्हणून. It happened in that Mongol kind of a gang fight, no? That was a trigger point and everything blew apart from there. The thing is, आता पळय फाटल्या खूब थोड्या दिसांनी about 7-8 days now, police have been on the war footing. सामकें उठ सूट हाडून सगळ्यांक भितर उडयता सारकें. कोण गँग, कोण खंयचो कोण हें जाल्यार गुंडा जावं आनी कोण जावं ताका उडयले भितर. 150 arrests have been made in the last 7-8 days in North Goa alone. So हो आता थोडे दीस चलतलो. What I am saying is still reactionary. This is not prevention. And what I am saying is that instead of being proactive, we are again and again going into a reactive mode. Whether it is road accidents, whether it is crime, whatever it is, आनी थोडे दीस हें चलतलें, मागीर थंड पडटलें, again then we'll get into this. आनी कितें तरी इन्सिडेंट जातलो, मागीर परत आमी करपा लागतले.